भ्रष्टाचार विरोधी सरकार म्हणून गोंयांत सत्तेचेर आशिल्ले मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आसा असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केला। सरकाराच्या सायबरेज येवजणेन व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार जाला हे लोक आयुक्ताच्या अहवालांत स्पश्ट जाला। सरकार आनी सरकारी अधिकारी आतां लोक आयुक्ताचो आदेश पाळिनात अशें काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा। Especially manipulation in tenders for supplying 47,000 tablets in various schools. लोक आयुक्तान एक मॅटर रिपोर्ट केले 30 जुलै 2018 आणि त्याचो एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हणजे तेजेर एक्शन घेवपाक आणि मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून चीफ सेक्रेटरी कडेन मागणी केली। रिपोर्ट तो चीफ सेक्रेटरी कडेन धाडलो, 3 म्हयन्याचो टायम दिलो। 3 म्हयन्याच्या टायमाक लोक आयुक्ता कडेन जेन्ना नेक्स्ट हियरींग आशिल्लें 5 नोव्हेंबराक तेन्ना मेरेन कांयच परत तेणी रिपोर्ट केलें ना तेजेर कितें इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें ना आनीक तेजेर रिप्लाय दिना चीफ सेक्रेटरी। तेजे नंतर परत मॅटर फिक्स केलें 28 डिसेंबर, तेन्नाय परत एक चीफ सेक्रेटरी थंय कांयच रिस्पॉन्ड जायना। आतां लोक आयुक्त एक इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी आनी ते जेन्ना सांगतात चीफ सेक्रेटरी तांकां रिस्पॉन्ड करना। द चीफ सेक्रेटरी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द गव्हर्मेंट। परत 22 जानेवारीक त्या हियरिंगाक परत चीफ सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करना, रिस्पॉन्ड करना आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हाका थंय रिप्लाय करपाक लायता आनी कसलो तरी कंप्लायन्स रिपोर्ट म्हणून फायल करता, ज्या कंप्लायन्स रिपोर्टान कांयच ना आनी खंय तरी एक कोर्टाच्या ऑर्डर हायकोर्टाच्या एका ते मिसलेड करपाचे एक स्पीन घालपाचे प्रयत्न करतात की तेणें ते विथड्रॉ केला ताका तें कळ्ळें म्हणून। म्हणजे ह्या तरेची जी फटिंगपणां ह्या सरकारान चालू दवरल्यान त्या ऑर्डरींक हेंय म्हणटा की गव्हर्मेंट एडमंट नॉट टू डू एनी इन्व्हेस्टिगेशन, सो यू हॅव नथींग टू लूज और इफ देर इज नथींग टू हायड देन वॉट वॉज रॉंग फॉर डुईंग द इन्व्हेस्टिगेशन। सो चीफ सेक्रेटरी आय फील वॉज कन्विन्स्ड हिमसेल्फ दॅट देर वॉज अ कार्टेल आनी त्या कार्टेला मार्फत हे सगळें मॅन्युप्युलेशन केलां आनी तो टेंडर स्पेसिफीक मनशाक दिवपा खातीर फिक्स केला आनी तितूंतल्यान भयंकर करप्शन जाल्लें आसा। ऑडिटान ते नोट करता म्हणून हो लोक आयुक्ता थंय तो सांगता। हें सगळें जाता आसतना जो मुख्यमंत्री गोंयाचो मनोहर पर्रीकर जाणें झिरो टॉलरन्स टू करप्शनाचेर आपलो सरकाराचें उतर दिवन स्टार्ट केल्लें की आपूण एक क्रुसेडर ऑफ करप्शन आनीक लोकांचें एक जनमत घेतलें की आपूण करप्शना विरुद्ध फायट करपी म्हणून। आनी आमी परत परत सांगतात की हो मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन इन गोवा जेणें होलसेल करप्शन गोंयांत हाडलें, जेणें करप्शन इन्स्टिट्युशनलायज केलें गोंयांत, पूण कदाचित तेंचे जे सुरवातेचे एक्शन आशिल्ले अगेन्स्ट करप्शन तेणें लोकांक दिपकायलें। ते जावं माविन गुदिनाचेर केस घालप, तेजे नंतर जुवारकाराक मध्यरात्री वचून अरेस्ट करप, अशें करून एक सवंग तेणें पत्कायलें की आपूण एंटी करप्शन म्हणून। पूण तेजे नंतर ह्या एंटी करप्शनाच्या सवंग पांगरून तेणें जें करप्शन आनी होलसेल करप्शन गोंयांत हाडलें आनी अशे तरेन करप्शन गोंयांत केलें की सगळ्यांक हादरून दवरलें आनी आपूण एकलोच मनीस आसा जो करप्शना विरुद्ध हें करता आनी करप्शनाचेर करप्शन केली। म्हणजे तेचे पयलीं ताका पदवी दिल्ली की हो फटींग उलोवपाचो बापूय म्हणून। आयज आमी म्हणपाक शकता कारण एक करप्शन तेजे भायर सरता, हो करप्शनाचो गोंयाचो बापूय आनी हेणें बाकीच्या मंत्र्यांक सुद्दां होलसेल करप्शन करपाक हेणें शिकयल्यात। सायबरेज येवजणेचे कंत्राट मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान वशिल्ल्याचेर आपल्या मनशाक कंत्राट दिला असो आरोप चोडणकारान केला। गोंयच्या राज्यपालान आतां तरी संविधानाचो मान दवरून लोकायुक्ताच्या दिल्ल्या आदेशाचें पालन करून सीबीआयक ही केस चवकशी करपा खातीर दिवची अशी मागणी काँग्रेसीन पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केल्या।
ह्या हितूंक मनोहर पर्रीकर डायरेक्ट इनवॉल्व आसा, कारण जो ज्या हितून भितर ओनर आसा आमचे 2002 जेन्ना ही सायबर एज स्कीम स्टार्ट जाल्ली तेन्ना मनोहर पर्रीकरान हेणेच एका निलेश आमोणकार जो एपेक्स कंप्युटर्स एंड सर्विसाचो हे आशिल्लो आनी तेच मनीस ज्यो बिल्डींग स्पेसीस ओन करता रेंट, म्हणजे गव्हर्मेंटाचे रेंटाचे पयशे कशे करून लोकांच्या बोल्सांत घालप, आपल्या मनशांच्या बोल्सांत घालप आनी त्या करप्शनाचो आपुणूय पार्ट जावप आनी गव्हर्मेंटाचो तेजोरी लुटप, ही सारकी लूटमार चल्ल्यात आनी तेजेर इन्वेस्टिगेशन जायना, तेजेर कंप्लेन जाल्यार तेजेर इन्वेस्टिगेशन जायना, हायकोर्ट लोक आयुक्त डायरेक्ट करता तेजेर इन्वेस्टिगेशन जायना, म्हणजे खंयचेच करप्शन जर एक्सपोज इन्वेस्टिगेशन करपाकूच वचना जाल्यार इट इज आय फील अ कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस. आनी इट्स अ फिट केस. द सेंट्रल गव्हर्मेंट मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणून जो पंतप्रधान दिल्ली बसला, तुजे जर थोडे तर तुका उरला जाल्यार तुवें गोवा गव्हर्मेंट आसा इमिजिएटली ऑन करप्शन एंड कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसिसाचेर तुवें एक्चुअली डिसमीस करपाक जाय. आमकां दिसता आमचो गोंयचो चौकीदारूय जो झिरो टॉलरन्स टू करप्शन गेल्लो आसा, हमारा गोवा का चौकीदार भी बड़ा चोर है. आय थिंक वी हॅव टू कम टू दॅट कन्क्लुजन. कित्याक सर्रास करप्शनाचेर करप्शन तेंचे येतात आनी लोकांक भिवून दवरप, म्हणजे ओपोजिशनान उलोवप ना आपल्या करप्शनाचेर, ह्या प्रेस करून तेणी हें घेतलेलें आसा. त्या हेचेर हांव मागता गव्हर्नरा कडेन लास्ट, कारण आमची कांय अपेक्षा ना तरी सुद्दां लोक आयुक्ताची ऑर्डर तुमी इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करात आनी इमिजिएटली हँड ओवर करात हे मॅटर CBI कडेन. पणजेन काँग्रेस हावजान जाल्ल्या पत्रकार परिशदेक गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो प्रभारी चेल्ला कुमार हजर आसलो. भाजपान खास करून मनोहर पर्रीकारान गोंयच्या मीन खणीच्या वेव्हारांत भ्रश्टाचार केला म्हूण खोटे आरोप केल्ले हे आतां स्पश्ट केला. इतलेंच न्ही, ह्यान मुखार गोंयची लूट करपा खातीर भाजप अशे वेंचणुके वेळार खुबशे खोटे आरोप करतले अशें चेल्ला कुमारान सांगलें. It is a totally a political stunt. The PAC report itself is a political stunt. And to emphasize that, when somebody has asked question, then he has told also, it was supposed Digambar Kamath should have clarified that time itself. Congress, right from the beginning, we have refused, we have denied, and we have told very categorically that we are ready to face any type of inquiry. Even Digambar Kamath also has mentioned many times. This is not the first time. Their party former president, Nagpur man, our highways minister, Nitin Gadkari. Many of the people in the country have seen, many of them might have seen that on video clips when he was interacting with some media reporter. When the media reporter asked him, when in 2014 parliament election you people have given, BJP has given so much of promises, but none of them has been fulfilled. That time Gadkari has openly told, acknowledged, yes, it is a political stand. When we are in the opposition and to grab the power, we would have told so many lies. So that means BJP is an association of liars. That is a part of that only. Now in this 2019 budget also, they have presented a Jumla budget. After the election, again, one may not be surprised if Narendra Modi come out openly and said it is also a political stunt. As per the Shah Commission report is concerned, it was mainly for the Orissa and the Karnataka issues. No, it was basically for the Orissa. They started with the Orissa also and with the Karnataka also. For that, along with that, Goa's this thing also has investigated. If illegality, as per the Manohar Parrikar's statement also, if the illegality has taken place
Then what was the answer for that charges against the same Manohar Parrikar? Even the Supreme Court itself has condemned him because he is the man who has renewed the license of 84 mining leases and the 88. And also some NGOs has filed in a case in the Lokayukta about more than 1,44,000 crore of rupees corruption charge, illegality. Their own former Chief Minister Lakshminarayan Parsekar has mentioned very clearly in the not even the Lokayukta also, he has given a statement. I have followed the footsteps of my predecessor, Mr. Manohar Parrikar. I have not done anything wrong without the knowledge of Manohar Parrikar itself. So ultimately, everything, finally, if you probe in depth, the entire controversy or everything started from Manohar Parrikar only. To grab the power, he has totally misled the people of the Goa. I am very sorry to say he has totally misled even the Goa Assembly also. So we, the Congress Party's legislative party, will think over whether we could able to move a privilege motion against Mr. Manohar Parrikar for saying even the PAC, because one of the minister responsible person has come out very openly that PAC report itself is a political stunt. That means they have totally misled the assembly itself. It is on record, open this thing, TV, everybody has seen it. So the Congress Party's legislative party will be very, very soon. We will call the legislative party either today or tomorrow or day after tomorrow, and we will discuss about that. And after that, we will move a privilege motion against the Manohar Parrikar.